Check this. मोकाळ म्हज्या बाबा भयणीनो, तुमकां देव बरी सकाळ दिवं. गुड मॉर्निंग टू भाग्यवन जुझेफ आज आमच्या गोंय दामान दिओसिजीच्या आस्काऱ्याची परबेची 9 दिसांची तयारी जोरान चलता. कांयच न्हय करून आज 5 दीस पडले 6व्या दिसाक आमी पावल्या. म्हणटच त्या प्रमाणे आमची तयारी बरी नेटान सुटसुटीत जावंक जाय. 12 जानेराची ब्रेस्तार आनी आमच्या दोळे मुखार आयज विशय दवरला तो वो राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो दीस भेटयला दिओसिजीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर. तशेंच ह्या दिसांनी आमी कांय वारादां बसत मागत आयल्या. आयजूय मागता आतां आमी तयार जाता ते 9-15 मीस तुमी जायतीं जाणां आयल्यांत. तुमचे गवळी आयल्यात तुमचे बरोबर आनी आतां तुमचेच पासत हे मीस 9-15 वेर्नाचो वाराद आमचे मदें आसा आतां. आनी मागीर सांजे 4 वाजता तेंय बी रोमारीचेच मीस. थंय तेन्नाय बी आपली रोमारी ती घेवन येतली. आतां तुमकां बेश्टें जाणो जावंक वर्शीं पासून तुमकां आमी सांगताच तुमचे माहितीक लागून फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. वेर्ना वारादा खाल येता त्यो फिरगोजो कांसावली, कोणसुवा, माजोर्दा, नागवद वेर्ना, नुवे, केलोसी, उतोर्दा, वेलसांव आनी वेर्ना. कानाकोना वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आगोंदा, आंजदिवा, बाटपाल, कानाकोना, चिपले, गालजीबाग, लोलये आनी सादोळशें. बाबा भयणीनो, तुमी इतली जाण माटो भरून तुमी आमची मोगाची आयल्यान तें पळोवन म्हाका चड खुशालकाय भोगता. आनी इतलीं जाणां देवाची भुरगीं एकठांय जातात तेन्ना हांव नकळो देव कितें म्हणटा म्हूण बाबडो वयर रावन कितलो खुशाल तो जाता म्हूण. आनी भाग्यवन जुझेक त्यावन खुशाल जाता म्हूण म्हाका हाचो दुबावच ना. आमी बी खुशाल जाता तुमकां पळयोवन इतली जाण तुमी आयल्यान देखून. आनी आयज कांय कोणाचोच फ्री दीस न्हय, कामाचो दीस वो. इन स्पायट ऑफ दॅट हें सगलें चिंतून म्हाका देवाक आर्गां दिसोर शें दिसता. म्हणटच आयज तुमी सगलीं हांगा आयल्यांत कितें तरी समथींग इज पुलिंग यू टू कम हियर. तुमी आयल्यांत तुमकां दिनवासता हांव. आनी करीत भाशेन वेर्ना वारादाद आमचे मदें आसा तांकां आमी आदी फुडें दिनवासता आनी येवकार दिता तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आनी मागता देवा लागीं बाबा भयणीनो, हे भेटे वरवीं जायतीं बेसावां आमचे देवान ओतोवचीं. खरें म्हणल्यार जायतें जें आमी मागूंक नकळो आमकां गमना. जायते पाड आमच्यो गरजो पासून कितें आमी नकळोत, पूण तरी आसतना बाबडो देव शाणो देव तो, हुशार देव तो आपल्याक जाय तेन्ना जायते भाशेन जायत्यो वस्तू आमकां दीत रावता. आमची वणटीन तो घालीत आसा. पूण आमच्या वद्दानूय हे नोवेन आमकां कोणाकूच ताचो फळ इबाड जायना जावंक आमी आमच्या वद्दान कितें आसा तें करुया. म्हणजे सगळे ल्हानविकायेन, भक्तीन, आत्म्याचे उर्बेन. आनी हें म्हणटात तेन्ना आमचे कडेन जाबाब मागतात तेन्ना मिसाचे व्हडल्यान जाबाब दिवंक. गितां म्हणटात तेन्ना आमी गितां व्हडल्यान म्हणूंक 2 पड्डे पळय आसात आमच्या आदाराक. आनी एकलो फादर कालूच म्हणटालो आख्ख्या मिसाक म्हणटा आमी हात जोडून रावया. आख्ख्या मिसाक आमी हात जोडून रावया. म्हाकाय बरें दिसलें तें. काय बरी वस्त आख्ख्या मिसाक ल्हानविकायेन हात जोडून सगळे मिसान वांटो घेवं म्हणल्यार एक काय बरी वस्त. आमी ट्राय करुया जाता जाल्यार सगळो वेळ ह्या मिसांत हात जोडून आनी सगळें ध्यान मन आमच्या आल्ताराचेर कितें जाता ताचेर. आनी म्हणल्यार बाबा भयणीनो, हो फळ आमकां मेळटलो जाल्यार आमकां मागण्याचो तेंको जाय. एकामेकाक मागण्याच्या पांगान सांबाळुया, एकामेकाक मागण्यान दवरुया आनी जाता तितली मिसाची भेट बापाक मानता तसली आनी आमकांय ओतमीक फळां मेळटात तसली जावपाक सगलीं आमी वावरुया.
भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक सांत जुसेवाजाच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाक येवकार. राग क्रोध आसलो तितल्याय सुवातांनी शांती समाधान शिपडावंक सांत जुसेवाज वावुरलो. हेंच करूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. हें मनांत दवरून सांत जुसेवाजा भाशेन आमी शांती समाधानाचे दूत कशें जावंक येता हाचेर लक्ष घालून गीत गावुया. देवा मोगाक गायात. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. तुमकां सगल्यांक कृपेन बेसांवांनी बोललेलो दीस आमी हांव येता. मोगाच्या भावा भयणींनो, खबरां पत्रांचेर टीव्हीचेर वो एरा माध्यमांतल्यान आमी दर दिसा जोगडी झुजांच्यो खबरो पळयतांव आनी आयकतांव. देसा देसा मोदें झुजां, धर्मा मोदें रागाची भावना, राग क्रोधाक लागून मार फार आनी हत्या. आख्या संवसारांत दुयेसाचें आनी तिरस्काराचें वातावरण निर्माण जालां. असल्या वाद मुद्यांचेर शांतीन समाधान करूंक आयचो सेवादोर उलो मारता. आयचो विशय राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. जेजू पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक भेटता तेन्ना शालोम म्हणजे शांती तुमचे सवे ह्या उतरांनी तो तांकां नमन करी. जेजू शांतीचो कुंवर. रागाच्या आगट्यान जळटल्या समाजाक तशेंच आमच्या कुटुंबांत आनी शेजार सामाऱ्यांक शांती हाडूंक जेजू सोदता. शांती खातीर आपलें जिवीत खर्चिल्लो मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर अशें उद्गारलो. डार्कनेस कॅनॉट ड्रायव्ह आउट डार्कनेस. ओन्ली लायट कॅन डू दॅट. हेट कॅनॉट ड्रायव्ह आउट हेट. ओन्ली लव कॅन डू दॅट. काळुकाच्यान काळूक नपयत करूंक शकना, पूण उजवाडाच्यान काळुकाक नपयत करूंक शकता. दुयेसाच्यान दुयेसाक नपयत करूंक शकना, फकत मोगाच्यान रागाक नपयत करूंक शकता. आयच्या काळार पाप साहेब फ्रांसीक सुम्या जेजूचो शांतीचो संदेश आपल्या उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान शिकयता. आमी बागीवन जुजे वाजाचे परबेक तयार जातना
शांती समाधान हाडूंक आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक बागिवोन जुजे वाज आमकां एक श्रेश्ठ नमुनो जावन आसा. बागिवोन जुजे वाज आपल्या ट्रास कोस्ट दितोल्या सवें शांतीन वागलो. आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत, गांवांत, देसांत आनी संवसारांत शांती येवंक आनी आमी शांतीचे दूत जावंक ह्या मिसांत करपा मागुया. आयचो दीस डायोसिसच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर भेटयला. तांचो वावर फलादीक जावंक मागुया. तशेंच वेर्ना आनी कानाकोना ह्या वाराड्यां पासत आयज मागुया. प्रितीच्या भावंडोयन भणिदो, आयचे मीस भेटयता देवा कारगन दिवंक आग्नेल गोन्साल्वीस नागवा वेर्ना खरीद भाशेन मागुया ताजे बसत, ताजे फामिली बसत. देवा कारगन दितना देवान जायते बेसांवांनी बरी भलायकी आनी बरी करून जें कितें मागता तें देवान फावो केल्यार प्रमाणान मागुया. मागुया तेच बरोबर भावनेन भणिदो आमचे जाणटे बसत, पिडेवंतां बसत मागुया. जावं घरांनी उस्तलांनी संस्थेल्या बसत मागुया. मागुया आमच्या कुटुंबा बसत, आमचे कुटुंब शांतीचे, समाधानाचे, पांच जुजे बाजा बसत, बैगोन जुजे बाजा बसत जेजू भाशेन जाल्यार प्रमाणान खरीद भाशेन मागुया. सरकाराच्या उडेलां खातीर सगल्यो सवलत्यो धर्मा खातीर तांणी दिल्यार प्रमाणान, पोरजेची सेवा चाकरी केल्यार प्रमाणान तांचेय बसत मागुया. मागुया आमच्या जण एकल्या बसत. दुसरी आमची मागणी आसा ती आज बैगोनचे वाजाचे मसतीन जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आनी जेन्ना विद्या विहार हायस्कूल आयिल्लीं आसात भुरगीं तांचेय बसत मागुया. तांचेर आनी सगल्या आमच्या गांवच्या भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घालचो. वदीक वदीक तांणी राग किरोड पयस करून शांती समाधान जोडून घेवंक आनी तेच बरोबर जेजूचो पाटलाव करूंक खरीद भाशेन आमच्या भुरग्यां बसत मागुया. आनी आतांच आमी आयकलां शिक्षणा खातीर आमी खरीद भाशेन मागतले, तरणाटे बसत मागतले. बैगोंत जे वाज एक बरो तरणाटो जालो, देखीवंत तरणाटो जालो. ल्हानूच आसतना ताका बैगोंत म्हणटाले. सगळे आमचे तरणाटे गोंयचे भायले खरीद भाशेन ते जेजूच्या पावलांनी चलून जेजू भाशेन वाडूंक जावं पिरायेन जाणवायेन देवाचे कृपेन ते वाडल्यार प्रमाणान तांचे बसत मागुया. आनी आमचे मागणे देवा मुखार फळादीक जावपाक आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जायते फावटी आमच्या जिवितांत राग किरोड आमी हाडल्या. जायते फावटी आमच्या जिवितांत एकामेकाची टिका केल्या. जायते फावटी आमच्या जिवितांत जेजूची शांती भावनेन बुणिदो हाडूंक आमी विसरल्या. आनी भशेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी विसरल्या. आनी दुसरे पातकांचो उगडास करून आज देवा लागीं जण एकल्यान बोगसणे मागुया. आमी सगळीं पातकी म्हणून ओळखून देवाची काकूत मागून सगल्यांनी बराबर म्हणुया. हांव पातकी सपूदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव उचरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे बसत बैगोन सुनात सांकवार मरीक सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सपूदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somiaga
प्रार्थुया खरीद भाशेन मागुया वेळार फादर मानुएल डायस आनी तांच्या सांगात्या बसत जायतो वावर उरी करून बायगोन जेब आसा बसत ते करतात तांचे वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या प्रमाणान खरीद भाशेन मागुया देवा तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांज वाजाचे देखीन आमी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या शिमापुर्यान पोर सोडायली तुज्या चाकरान तुज्या दैवीक उतर पोरगोट्टेले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दीस घाल तांचे मोजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडोय आनी शिवर्तमाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर आमच्या सुम्याच्या पुता आजू क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता रासोड करता देवा ससनाच्या ससनाक आमेन. भाग्योन पावलून कोरीकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, ओदीक बोत्या देनाचे तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस उत्तम वाट ती हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशाच्या आनी देवदूताच्यो भासो हांव उलोवून पूण म्हाका प्रिती मोग नासत जाल्यार हांव फकत वास्ती गाठ वो किणकिण्या कासाल्या सारको. देवाचो संदेश दिवचे देणे म्हाका आसत. सगल्या गुटाची आनी सगल्या वेदीची ओळख म्हाका आसत आनी दोंगरा लेगी एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उडकून दवरूंक म्हाका पोवन भावात आसत. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळे मोजे आसले नासले तितले वाटीन म्हजी कूड लेगून लासूंक दीन. पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारो ना. मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दोयाळ. मोग बसता तुय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर्ब ना. मोग मानसुगेची शीम उतरना, आपलो हात सोडिना, राग दवरिना. वायट घेतला ते मनांत बागिना. दुसऱ्याच्या वायटाक मोग कुशाल जायना, पूण स्वताक कुशाल जाता. मोग सगल्या बोगसूंक, सगळे सोत मानूंक, सगल्याचो बरवसो दवरूंक, सगळी सोसूंक तयार आसा. देवाचे उतरे आमचो जबाब जातलो. म्हजी ओंठ सोरेस्पोरा तुज्या प्रामाणीकपणाक परगटले. अनेकदां म्हणुया. म्हजी ओंठ सोरेस्पोरा तुज्या प्रामाणीकपणाक परगटले. तुका शेरोना येता सोरेस्पोरा, म्हाका कधीच फटूंक दिवं नाका. तूं प्रामाणीक देखून म्हाका सोदय, म्हाका निवार. म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जबाब म्हजे ओंठ सोरेस्पोरा तुजें प्रामाणीकपण परगटले. सोरेस्पोर म्हजें करप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किलो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें करप, म्हजो किलो. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब म्हजें ओंठ सोरेस्पोरा तुजें प्रामाणीकपण परगटले. दुनिया तूं एकलोच म्हजो बरवसो. म्हजे तोंडी पिरायेंतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब म्हजे ओंठ सोरेस्पोरा तुजें प्रामाणीकपण परगटले. म्हजे ओंठ तूं प्रामाणीकपण परगटले. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलो. देवा म्हजे तोंडी पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पुराय तुजे ओचोऱ्यांची हांव वरण करीत आसा. जबाब म्हजे ओंठ सोरेस्पोरा तुजें प्रामाणीकपण परगटले. उगदार Soy sorbespora, soy sorbespora,
Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy Gori boboin koshi sogli, sore quota, raulia rami, kitle bore, kitle sobi. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy Sorvespora तुमची सोबे असो तुमची सोबे असो लुका परमणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोया जेजून शिसांक म्हणलें तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तुमकां जळटात तांकां बरें करात तुमचे श्राप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत मागात कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय तुजें आंगवस्त्र काडून घेत ताका जुबोय व्हरूंक आडाय नाका तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्या ताचे कडची ती परतून मागूं नाका हेरांनी तुमचे सोरी केलोलें तुमकां जाय तशेंच तुमी तांचे सोरी करात तुमचो मोग कोत्तल्याचो जर तुमी मोग करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोत्तल्याचो मोग कोत्तात आनी तुमकां बरें कोत्तल्यांकूच तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें पातकी पर्यंत तशेंच करतात जांचे लागचें परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात आनी तांकांच तुमी कितेंय उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुणें कसलें दिलां तितलेंय परत घेवच्या मनान पातकी पातक्यांक उश्णें दितात पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात तांकां बरें करात आनी परत घेवची आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात तर अनुपकऱ्या आनी वायटव्या सोबे तो कोनवाळो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जायात कोणाचीच नीत करूं नाका तर तुमची देव नीत करचो ना कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाका तर तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो दियात आनी तुमकांय मेळटलें बरेंची कात दामून चेपून हालोवन आनी वतसर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उटयेन पडटलें कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Konkani tuka Cristo मोगाड बाबा भयणीनो आयच्या दिसाचो नोवेनाचो विशय सुरवेकूच आमच्या दोळ्या मुखार दवरलेलो आसा आनी ह्या विशयाची बारीकसाणेन समजणी दिल्या होच विशय म्हणल्यार राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया म्हजे फाटल्यान यात वत गवडीक विशय घेवन जेजूचो पाटलाव आमी कसो करूंक जाता ह्या दिसांनी एक एक दीस एक एक विशय घेवन आमी नियाळ केला आयज आमचो विशय हो राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया एक स्वामी आसलो स्वामी शिकोण दितालो एकल्यान एक प्रश्न विचारलो वॉट इज द फॉर्म्युला टू बी हॅपी इन लायफ जिवितान खुशाल जियेतलो जाल्यार
शांती समाधानान हांव जियेतलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. आनी ह्या स्वामीचो ताका असो जबाब जालो ओगडो म्हणो. ताणें म्हटलें, वी शूड हॅव 4 फॅक्टरीज इन आवर लायफ. वी शूड हॅव 4 फॅक्टरीज इन आवर लायफ. पयली ताणें म्हटलें, आयस फॅक्टरी इन युअर हेड. आयस फॅक्टरी इन युअर हेड. तुजे तकलेन थंडाय आसूंक जाय. आयस फॅक्टरी, शांतताय आसूंक जाय. फर्स्ट, आयस फॅक्टरी इन युअर हार्ट, इन युअर मायंड, इन युअर हेड. तकलेन हें आसूंक जाय. थंडा थंडा कोल कोल एडवर्टीजमेंट येता आमी पळयले हांव. आनी थंड मनीस जायत्यांक मानवतात, आमकांय मानवतात. पूण जायते फावट हो राग क्रोध आमच्या जिवितांत आसत जाल्यार आयस फॅक्टरी न्हय, उज्याची कायल कशी आमची तकली जायते फावट जाता आनी उजो भायर सोदता. आनी हेका लागून हो स्वामी म्हणटालो, आयस फॅक्टरी इन युअर हेड. तुजे तकलेंत हय ही थंडाय आसूंक जाय. हें हांव इगोर्जेन सांगता आसतना एक वस्तू आयली म्हजेशी. फादर, तुका जाय न्हय ती म्हणूंक लागली. ही आयस फॅक्टरी तुकाय आसूंक जाय न्हय ती. हें म्हणलें दुबावीन जें हांव कितें सांगता तातलो हांवूय वाटेली, म्हाकाय पयलें लावता. मिसाक आमी येता तेन्ना पयलेंच हांव पातकी हांव म्हणटा आनी मागीर तुमी सगळीं म्हणटा. सगळीं पातकी आमी. सगल्यांक गरज आसा आनी थंडायेची सगल्यांकूच गरज आसा. पयली म्हाका हो पयली फॅक्टरी. ताणें म्हटलें, सेकंड फॅक्टरी, शुगर फॅक्टरी इन युअर टांग. शुगर फॅक्टरी इन युअर टांग. तुजी जिबेन, तुज्या तोंडांत मोवाड गोड उतरां भायर सोदची. हाच्या समाजाचेर नदर मारल्यार राग येता तेन्ना ही मोगाचीं उतरां न्हय, गोडसाणीचीं उतरां न्हय, घटाय दितली उतरां न्हय. पूण पतीन जाल्यार रागाची, दुयेंसाची, गाडी फस्ती मारपाची, दुसऱ्याचें वायट आवडपाची, वायट करपाची कसलीं उतरां भायर सोदता. पूण जेन्ना जेजू सांगाता शीस आसलें तेन्ना भाग्योन पेरून घेवन लोक सोडून बेताले तेन्ना तांकां विचार, तुमी म्हाका सोडून वचूंक सोदतात. आनी जेजूक भाग्योन पेरून अशें म्हणलें, कोणाशी आमी बेतले हांव? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. तुजी उतरां जिवीत दितली, तुजी उतरां बरीं उतरां. आनी आमच्याय जिवितांत हें आमचें तोंड आनी तोंडान आमची जीब दिल्ली आसा. ही शुगर फॅक्टरी इन आवर मावथ, इन टांग आसूंक जाय. आसा गाय पडोवपाची आनी जण एकल्यान जबाब दिवचो आसा. थर्ड फॅक्टरी, लव इन युअर हार्ट. तुज्या काळजान मोग आसूंक जाय. मोगांचे पुरो इतलें तितलें आमी जायते फावट गायता. पूण सोंपें न्हय तें. सोंपें न्हय तें देवाच्या उतराचेर आमी नियाड कोत्तले. आनी चवथी वस्त ताणें म्हटलें, हे तिनूय आसत जाल्यार आयस फॅक्टरी इन युअर हेड, शुगर फॅक्टरी इन युअर टांग एंड लव फॅक्टरी इन युअर हार्ट. यू गोइंग टू हॅव द फोर्थ फॅक्टरी, सॅटिस्फॅक्टरी. सॅटिस्फॅक्टरी. तूं खुशाल जातलोय, शांत जातलोय. राग क्रोध बेतलो हय, शांती समाधान जोडूंक तूं पावतलोय, शांत जियेतलोय, जिवितांत खुशाल आसतलें. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचो विशय राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. दुबावीन आमी सगळीं जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता. जेजूच्या फाटल्यान वचूंक सगल्यांचो आमचो आवडो. आनी हेका लागून फेस्तां परबो जाताना, नोवेना फेस्तां जाताना आमी जायते फावट भावार्थान येवन वांटो घेता. देवाच्या उतराचेर नियाड जाता, चितान आयकून काळजान बाळगूंक वावुरता आनी घरा वेता ते संदेश घेवन घरा वेता. आयची वाचपां जायतो संदेश आमकां दितात. आयचें पयलें वाचप मोगाचेर उलयता. आनी भाग्योन पावलू अशें म्हणटा, अदीक वाडत्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस उत्तम वाट ती हांव तुमकां दाखयतां. उत्तम वाट आसा पळय ती हांव दाखयतां. आनी खंयची ती? प्रिती मोगाची वाट, मोगान जियोवपाची वाट. आनी ताका लागून पयलोच तो म्हणटा, मनशाच्यो आनी देवदूताच्यो भासो हांव उलयन. आय मे बी अ वॉकिंग एनसायक्लोपिडिया. सगळें म्हाका जाणा, हांव सगळें जाणा कशें संवसार कितें घडटा तें. म्हाका सगळें आसत, पूण तरी आसतना म्हाका मोग ना जाल्यार हांव बेश्टो बोबाड करतले, गांठी भाशेन जातलो हें वाचप सांगता. देवाचो संदेश दिवचे देणे म्हाका आसत, सगळ्या गुटाची सगळे विदेची वळख म्हाका आसत.
दोंगर लेगून एक सुवातेसान दुसरे सुवातेर वचूंक म्हाका वाट आसत, पूण मोग ना जाल्यार हें कित्याक उपकारना. असले नासले सगळ्या दुबड्यांक हांव दीन, म्हजी कूड लेगून लासोंक दीन, केदें व्हडलो सॅक्रिफीस, पूण ह्या मोगान करना जाल्यार हें कित्याकूच उपकारना. दुसऱ्या उतरांनी मोग सगल्यांक मोल हाडटा, मोग सगळे कितें भाशेन बरें पवित्र करता हें दाखोवन दिता. ताका लागून मोग जिवितान गरजेचो. मोग म्हणल्यार कितें तो भाग्यवंत पावलूच आमकां सांगता. मोग म्हणल्यार सोंसणिकाय आनी दया. मोग वचतातूय नाटकाय ना, बोडाय ना, गर ना. मोग मानसुगेची शेमूत ना, आपलो आदाव सोदिना, राग धरिना, वायट घेतला ते मनान बाळगिना, दुसऱ्याच्या वायटांत मोग खुशाल जायना, पूण स्वतांत खुशाल जाता. मोग सगळें सोसूंक, सगळें स्वत मानूंक, सगळ्याचो बरवासो धरूंक आनी सगळें सोसूंक तयार आसा. हो तो मोग. नॉट जस्ट आय लव यू. ह्या काळजान आमच्या मोग आसत जाल्यार आमच्या काळजान ही सोंसणिकाय आसतली, दया आसतली, नाटकाय पयस जातली, गर पयस जातलो. आमचो फायदो न्हय, पूण एकामेकाचें बरेंपण आमी सोदूंक पावतले. एकामेकाक सोसून बोगसून मोगान जियेतले. हो तो मोग. आनी असलो मोग आमचो जावंक तो जेजू आयज उलो मारता भाग्यवंत पावलूच्या उतरांतल्यान, की जेजून असलो मोग केलो आनी असल्या मोगान तो जियेलो. आनी ताका लागून आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना कसलें जिवीत जावचें. भाग्यवंत लुकास आमकां ह्या विशीं शिकवण दिता. कितली सोबीत शिकवण ताची. तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता. तो बेश्टो वारार उलयना. तुमकां म्हाका कान दितल्यांक, तुमकां म्हाका आयकतल्यांक हांव सांगता तो म्हणटा. आनी कितें सांगता? तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटात तांकां बरें करात, तुमचे शिराप घालतात तांचेर आशिर्वाद दियात, तांकां आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. वायट करतल्यांक बरें करूंक, शिराप घालतल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक, तुका पिडापीड दिता तांचे पासत मागूंक उलो मारता. सोंपें न्हय तें. म्हाका सोंपें जायना, तुमकांय सोंपें जावचें ना. सोंपें कितें? वायट करतल्यांक वायट करूंक. तूं कोणें बोटां मोडून शिराप घातलो ताकाय बोटां मोडून शिराप घाल. कोण झगडटा तुजेशी ताचे लागीं तूंय झगड. वायट करतल्यांक वायट करूंक सोंपें, पूण वायट करतल्यांक बरें करूंक, शिराप घालतल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक, तुका पिडापीड दितल्या पासत देवा लागीं ताणें आपलें मन बदलूंक मागूंक हें की सोंपें न्हय. आनी हें सोंपें न्हय तेंच देव आमचे लागीं मागता. कित्याक मागता हें गरजेचें. ह्या वरवीं तुमी देवाचीं भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो अनुपकार्यां आनी वायटव्यासोरी कोनवाडो. आमचो देव तसलो. देवा भाशेन तुमी जावंक, देवाचीं भुरगीं तुमी जावंक हें शिकवण दिता. आनी मातयेवाचें हेंच शिटो हाचेरूच वर्तमान आमी पळयल्लें. तो म्हणटलो आसलो देव आपलो पावस बऱ्या तशा वायटाचेर घालता. आपलें वत बऱ्या मनशाक तो वायट मनशाक दिता. अंतर करिना. तुमी बरी मनशाक तुमकां वत दितलो, तुमी खोटी मनशाक दिवचो ना. तुमी बरी मनशाक तुमकां पावस दितलो, तुमकां ना तें दुकट धाडटलो. आमच्या पुण्याक लागून न्हय, देव बरो देखून तो सगल्यांक एके भाशेन वागयता. वायटाक आनी बऱ्यांक बरेंपण आपलें दीत आसा आनी आमी तशेंच करूंक आमकां मागता. आयच्या समाजान जियेता आसतना जायते फावट जायते मनीस आमकां मेवतले. तर कोणें आमच्या घराचेर फातर मारले, चल सगळे एकठांय जावन तेचें घर फोडून उडोवया, असली बूद दितले मनीस आमकां मेळटले. तुका कोणें श्राप घातला, तूंय गाडी फस्ती मारून उगड आसा एका भावाचो म्हाका एकल्यान दुसऱ्याक गाडी मारल्यो आनी ताणें एकाक 25 पात दिल्यो. गाडीचो शुअर केलो आनी मागीर विचारता आनीक जायो, आनीकूय हा स्टॉक म्हजे लागीं. राग येता तेन्ना, क्रोध आसा तेन्ना जायते फावट ही आमची वागणूक जाता. पूण आमची वागणूक कसली जावची, देवाक कितें मानवता, देवाची भुरगीं कशी जियेताना कितें जेवची, जेजू आमकां सांगता. वायट करतल्यांक बरें करात, शिराप घालतल्यांचे आशिर्वाद घालात, पिडापीड दितल्यां पासत देवा लागीं मागात. मोगाड बाबा भयणो, भाग्यवंत सुसेवाज आमचो आजचे दिवसीचो पात्रोन तो एक भाग्यवंत जिवीत जियेलो. सगल्यांक बरें करीत तो गेलो.
मुंगडराक आसतना प्रोपागांदा आनी पाद्रो तांचे मदें झगडीं जाताना आनी क्रिस्ती लोकांक एक वायट खोटी देख जाताली तेन्ना आपूण व्हडलो आसतना पासून दुसऱ्या विस्वाशी वचून आपूण ल्हानबीक जावन पांयां पडून ही शांती समाधान हाडूंक तो वावुरलो आनी आपल्या आख्या जिवितांत पडत थंय वचत थंय बरें शिपडायत तो गेलो. जेजूचो पोरमोड जावन अपोरमोड दुसऱ्यांक ताणें दिलो. जे भाशेन चंदनाचें झाड आपणाक घावो घालतल्याक आपल्या वासान बोत्ता ते भाशेन तो जालो. आपणाक दूख दितल्यांक पासून सोतायतल्यांक पासून बरें ताणें दिलें आनी बरें करून ताणें तांकां जिखून घेतलें. मोगाड बाबा भयणीनो, आयज आमी हांगा आयिल्लीं आसतना हांगाचें कितें घेवन वेतले काय आमी. आयज तो विशय मनान दवरुया. राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया. खुशी आमकां सगल्यांक आसा, जिवितांत पाडूंक आदार मागुया. शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत सगल्यांक आमकां शांती समाधान जायच. पदा आमचे पासत माग कितलो लोक येता. आमच्या कुटुंबांत शांती आसूं सगलें आसा, शांती सवस्काय ना, भावपण मोग ना आनी हेका लागून कुटुंबांत उसांबळाय आनी हेका लागून जायते फावट झेम पडना. हाका लागून चिंतना येतात, दुयेंसां भितर सत्तात आनी आमकां सगल्यांक पयलीं आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान जाय. एक धाकटुलीच घडणी दोगा भावां मदची. दोगूय भाव मोगान एकवटांत येतले. लग्न जाल्या उपरांत 2 कुटुंबां जालीं आनी मागीर तांवटी जाताच आमी जाणां. आनी तांचे मदीं झगडी जाता आसतना चड व्हडली झगडी जावंक लागली आनी अशें भावांनी केलें. एका भावाच्या घरांत भुरगें जल्माक आयलें, खुशाल जालो आनी फुगोट्यो मारल्यो. खुशालकाय परगटो. दुसरो भाव नसायेन भरलो, आपल्या घरांत सुण्याचो पेटो हाडलो आनी फुगोट्यो मारल्यो. ह्या भावान खरीत भाशेन आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक पवित्र स्नान दिवन सोबीत नांव दिलें. दुसरो भाव रक्ताचो भाव आपल्या सुण्याच्या पेट्याकू तेच नांव दिता. हो भाव आपल्या सुबुल्ल्या भुरग्याक घेवन बरे भाशेन खेळयता, अबोडी घेवन ताची फकाणां करता आपल्या सुण्याची. दुसरो दोगूय इगोर्जेंत येवपी, दोगूय जायते फावट वाचप दुसरे वस्तू करपी, पूण ही तांची वागणूक. आनी आमी म्हणटले घडी हे कसले भाव ते, हे कितें तांचे जिवेत. जण एकल्या चुली फाटल्यान गोबर आसाच अशी आदल्यांची म्हणणी. आमी आमच्या कुटुंबान भितर सरुया. आमच्या भावा भयणां मदें संबंद कितें आसात पळोवया. आमच्या आनी शेजाऱ्या मदें कसले संबंद आसात पळोवया. आयचो संदेश आमकां कितें राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करूंक उलो मागता. कितें आसा काय, कितें सोडूंक जाय काय, जण एकल्यान विचारचें आनी जबाब दिवचो. आमच्या कुटुंबाचेर मातशें भितर सरुया, लक्ष घालुया आनी कितें कुटुंबान करूंक जाय पळोवया. मोगाळ बाबा भयणीनो, जायते फावट आमी हें गीत गायता. घडी आयजूय आमी गायतल्या भेटोवणेक माफी मागता, शांती दिता, देवा पेल्याक मोगान विंगोवन म्हजी ओपणी करूंक येता. भेटोवणेक गीत आमी गायता. बाबा भयणीचो राग दोन आसाय, हे भेटोवणेक ना बाग तुका, हांगाच दवर तुजी दानां, पयली शांती करूंक वच. पळय तूं सकाळीं वचना ती तुज्या भावान भयणीन तुका कितें वायट केलां जाल्यार ती दानां भेटोवंक येता जाल्यार ती थंयच दवर, वच शांती समाधान कर. हें की अदीक गरजेचें आनी तें की देवाक मानता. आनी आमी आमचे जिवीत येता आसतना हेंच करूंक आयचो सेवा दवरूंक उलो मागता आनी आमचे मागणें जावचें. माफी मागता, शांती दिता, देवा पेल्याक मोगान विंगोवन म्हजी ओपणी करूंक येता, म्हजीच भेट करूंक येता. हें आमच्यांनी म्हणूंक जाता काय. मोगाड बाबा भयणीनो, ऑर्थोडॉक्स चर्च आसा आनी थंय तांचे खरीत भाशेन इगोर्जे फाटल्यान ट्रान्सफिगर जिजसाचो एक खरीत भाशेन स्टॅच्यू दवरतात. ते ट्रान्सफिगर जिजस ऑन रुपांतरलो जेजू आनी ते भितर स्वतंत्राचे नदर घालतात, इगोर्जेंत येतात आनी भायर स्वताना रुपांतरलें जिवीत जिवंक ते वेतात. आनी जेन्ना खरीत भाशेन मिसात आमी कोत्ता, एकामेकाक शांती दियात, शांती दिता, तेन्ना जो तो तांचे मदें कितें आसा एकामेकाक खरी शांती दिवंक जायना, झगडल्यात कितें जाल्यार ते त्या दिसा कोमया घेवंक येनात. ते म्हज्या भावा भयणीची दुस्मानकाय रावून राग क्रोध काळजान बाळगून जेजूक म्हज्या काळजान सुवात कशी हांव करतलो, जेजू म्हज्या काळजान खरेपणी कसो येतलो नियाळटात. पयलें वखसणें दिवचें आनी मागीर येवचें जेजूक घेवचें अशें तांचें शिकप. म्हज्यान तुजें कितें गाय.
तो वेता म्हूण हांव वेता आनी शांती दितना पासून जायते फावट आमी पळयता गोंय साहित्यीक उज्या कोण आसा आनी जायते फावट म्हजो दुस्मान कोण आसा जाल्यार पयस शांती दिता आमी जेन्ना देवाची शेडी एकदां येवन दी शांती दिली मागीर काबार जालें असली आमची वागणूक काय पळोवचें आसा जबाब दिवचें आसा मोगाड बाबा भयणीनो आमचो देव बोगसणे दितलो देव शांती दितलो देव जेजू शांतीचो कुंवर आमी म्हणटा आनी हेका लागून शांतीचो ओत समजुया एकामेकाक शांती दिता खरेपणी काळजांतान एकामेकाक बोगसुया राग क्रोध आसा पयस दवरुया आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवया राग कोणाक येना सगल्यांक येता पूण राग येता तेन्ना कितें कोत्ता हांव हें गरजेचें एक फाकी बरोवपी अशें म्हणटालो एंगर इज द पनिशमेंट वी गीव टू आवर सेल्फ फॉर द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स एंगर इज द पनिशमेंट वी गीव टू आवर सेल्फ फॉर द फॉल्ट ऑफ अदर्स दुसरी वायट कोत्तात दुसरी कितें कोत्तात म्हाका बेजार कोत्तात म्हाका तापयतात आनी हांव बेजार जाता तापता म्हजी शांती पिड्यार कोत्ता असल्या वेळार जेजूची उतरां मनान हाडुया वायट कोत्तल्यांक बरें कर शिराप घालतल्यांचेर आशिर्वाद घाल पिडापीड दितल्यां पासत देवा लागीं माग देव सपूर्ण देव काकलुसार देव दयाळ देव बोगसणे दिनार तशी आमी जावूंक आमकां उलो मारता आनी आतां थोड्याच वेळान तोच जेजू आमच्या काळजांत येवन हो शांतीचो कुंवर आमच्या काळजांत येतलो आनी तो बिराड कोत्तलो आनी वेताना आमी म्हणटले शांतीन वचात कितें करचे खातीर राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूच्या पावलांनी आमची पावलां घालून वचूं अशें जाल्यार कितें आमी कोत्तले काय उबे रावुया म्हज्या अपुरबायेच्या भाव भयणांनो जेजू म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटलें दारार मारात दार उक्तें जातलें हेंच मनान दवरून होच विस्वासान आमच्यो गरजो एकरीत भशेन देवा मुखार दवरुया जंय राग आसा थंय मोग हाडूंक जंय शांती ना थंय शांती हाडूंक जंय जेजूचो पाटलाव करिना थंय पाटलाव करूंक हेंच मनान धरून आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी घालुया सगळ्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी सांगाताक येवन आपल्या धर्माचे बरेपण एकामेकाक वांटूंक आनी भोव करून आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजून शिकयलोली शांती समाधानाची वाट आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया Loyal Baba, आमची मागणी आयकून घे बाबा. हालींच्या काळार देशांत धर्मामध्ये भावपणाची भावना नोबोय जाल्यात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म शिकयता तशें देशांत शांतीचें वातावरण हाडटले नेम कायदे घडून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Loyal Baba, आमची मागणी आयकून घे बाबा. अंतरराष्ट्रीय मळार जायते देशांमध्ये चलयतले चमळाय सोंपोवंक तशेंच राग क्रोधाक लागून कुटुंबांनी मोगाची नातीं तुटल्यांत. शेजाऱ्याक आनी समुदायांनी दुस्मानकाय उत्पन्न जावन फुटी पडल्यात. हे सगट नो पयत जावंक बाबाची कृपा मागुया. Loyal Baba, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आयचो दीस आमचे देशाच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना हे सगट वावराचेर आनी तातूंत जबाबदारेची आसात तांचेर सगल्यांचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी वरवीं आमचे देशाचेंत जायतीं बरेपणां
आनी सुदारप आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Loyal Baba, loyal Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आयचे दिसाक वेर्ना आनी काणकोणा वाराड आपली रोमारिया घेवन हांगा आयल्यांत. हे वाराड्यांतल्या भावा भयणांक तांच्या गोवळ्यांक तशेंच हांगा जमलेल्या समेस्त भावा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाचेर बागीन जुसे वाजाचे मौसोतीन बापाचो शुभ आशिर्वाद मागुया. Loyal Baba, loyal Baba, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. स्वर्गीच्या बापा, बैगोंत जेवाजाच्या नोवेनाच्या समयार आमचे गरजो आमचे मागणी एक रीत भाशेन तुका आमी उबारल्यात ते सगळे मानून घे आनी आमकां ती फावो कर म्हणून मागता ते सुशा पुता जेजूचे नवी Amen. बसूया. उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो कुणा बापाक भेटयतना आमचें सूख दूख वावर दोंदो आमचे कोश्ट त्रास आमची पिडा आनी बोव करून पेल्या सवें आमच्यांत राग क्रोध बोल्लोलो आसा. दुसऱ्यांक बोगसूंक कठीण जाता. ह्यो अवघडायो आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया, माफी मागता, शांती दिता. मोशें तुमचें बलिदान सुपुदार देवोवपाक मानता असलें जावन मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, बायगोन जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दर प्रांताच्या आस्काराच्या मनाक तुका आमी भेटयता ते देण्याचेर कोनवळेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळसांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचे नितळ काळसांनी ही देणी भेटूंक आनी तेच बरें दिसा दिसाच्या समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान पुनर्जन्मपणाचो उगडापो जाल्लो तुजो मोग क्रिस्ती लोकां मदें परगोटूंक आमकां तूं प्रोयत कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. Oyoshi आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुर्वेदारा आनी सासनाच्या देवा,
सरकड्यान सोरता जेजू क्रिस्ता आमच्या आसम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मनान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताच्या पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान सोडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवतान भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Sorbes por tu, movit, movit, movit. Lord barazzo, sorbes por tu, sorgani somsar polga, ducha voi bova. Sorgi, Duca sorbes porace na vieta, jeda taka soy. Sorgi, Duca बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची खूर आनी रगत आपलेच खोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची तेचपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनी कोराचें रगत पातकाचें मोगसणें मिरच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartato good purgatoria. Gesù melo, Gesù ci vozzala, Gesù novia nietono, Gesù novia nietono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शनापणाचो भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरेन रगत शेवतेलें आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्बें एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळीं आत्मिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बोरचोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई संगाती बागेवन दर दुता बागेवन वाज जुजे तिचो पोती संगाती आनी सोर काडीन तुका मांदुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना भावंदो आनी भयणींदो देव आमचो खूब मोग करता आनी हेच मोगा बसत आपल्या एकल्याच पुताक ताणें खाली केलो आनी जेसून ह्या संवसारांत येवन सगळ्या मनशां सवें मोग केलो तांकां शांती समाधान केलें त्याच बरोबर तांची पिडा रोग बरो केलो आनी खरीच भाशेन आपला पाटलाव करूंक ताणें आमकां उलो मारलो जेजूचो पाटलाव करून बरें जिवीत जिवन देवाक मानता ते भाशेन आमी चलून जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान सर्गीच्या बापाक सगळ्यांनी आतां बरोबर उलो मारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोष्टी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वन राजू क्रिस्ताचे येण्याक बरमशान उतरेकता तर आमकां शिवदार काकलोतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाटाय कित्याक रसवती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हटलें आनी हे वेळार आमकां चोण एकल्याक म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुवेच्या भारताचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती एकवटान सांबाळ जी येता रासूड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सुनाकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक राग किरोड पयस करून दुस्मानकाये पयस करून दुसऱ्यांची टिका पयस करून तेच क्रिस्ताची शांती समाधान एकामेकाक आमी दिवया देवाची शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची कागलूत कोर देवाची शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची कागलूत कोर देवाची शिरे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी सुमी आज क्रिस्ता तुझे खोरेन रगत आमच्यांक वेताव ते आमचे सठ्ठी आनी खासड ना जावं काकलुतीन आमच्या आत्मीस कुडीक भलायकेनो खास दिवं वस्तोची वशेसू शांतीचो मोगाचो कुंवर शांतीन मोगान जिवन एस्ताच्या मोगा जेवणांत वांटो घेतात ती सगळी आमी सुभागी सुमिया तुमचे म्हाका पावना चवतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुरेन रगत आमकां सासून जिविताक सांबाळूं आमेन कोमण्या फकत जी क्रिस्तांव बावडती आसा ताणें घेवचो जी कोण क्रिस्ती बावडते न्हय जावन आसात ताणें कोमण्याव घेवचो न्हय म्हणून आमी मागता पवित्र कोमिन्यांव घेवंक फुडें सरुया पवित्र कोमिन्यांव जिबेर वो हातार घेवं येता फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कोमिन्यांव घेवचो म्हूण आमी मागता
दुसऱ्या धर्माची कोण भावा भयण्या आसात जाल्यार पवित्र कोमिन्यांव घेवचो न्हय म्हूण विनोती करता. जेजूक आमच्या कालचांनी शेवच्या वेळार गीत गावया जेजू मोगाच्या आकट्या. Jesu mogacha akya amchi lasuri karsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha Jesu mogacha akya amchi lasuri karsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha Suida tue solta tuya mi priti vopu Suida tue solta tuya mi priti vopu Jesu mogacha akya amchi lasuni kalsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha Jesu mogacha akya amchi lasuni kalsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha suyok man korta tuyami mafi koru suyok man korta tuyami mafi koru Jesu mogacha akya amchi lasuni kalsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha Jesu mogacha akya amchi lasuni kalsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha sui sok di peta tuya mi shanti haru sui sok di peta tuya mi shanti haru Jesu mogacha akya amchi lasuni kalsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha Jesu mogacha akya amchi lasuni kalsa tuja mogacha ucha tuja mogacha ucha
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, सांजचे वाजाक मान दिवन हे आयच्या दिसा सदोसान आमी हे जेवणान वांटो घेतला. ते पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडून नवें बळान नवी उमेद आमकां दी म्हूण विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून वर्तमान परगटूंक धीरान फुडें वचोवचें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. म्हज्या बाबा भयणीनो, जे सुरवातेक हांव म्हणटालो तें म्हणून हांव थकोंक ना, म्हाका वाज येवंक ना, म्हाका खुशालकाय भोगता आनी कितें म्हाका भितर दिसता तें सांगूचें दिसता. हांव खरेंच खुशाल जाता. हो माटोभर लोक तुमी आयल्यान ती तुमची आपुरबाय, खरेंच आपुरबाय. म्हाका पळोवनूच उगडास येता. येदे व्हडले 2 माटो पुरो आसलेले हांगा एक आनी थंय कोविडाक लागून, स्पेसिंगाक लागून, आनी तांतलो एक माटो पासून उजार जावंक नालो. 100 लोकांक एकेका मिसाक घेवन आमी मिसां केल्ली. उडास आहा तुमकां न्ही? उडास आहा. म्हणटच ह्या वर्साक देवान आमकां हें कांय बरें देणें दिलां. उक्तेपणी भिरांत नासतना ह्या देवाच्या जाग्यार, पवित्र जाग्यार येवंक आनी तुमकां हाकाच लागून हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. केरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. तुमी जायतीं जाण पयसतान आयल्यांत. आपलो वेळ हो सगळो देवाक दिवंक, सकाळचो वेळूच गेलो हो, पूण देवाक दिला, बऱ्या कारणाक लागून दिला. ताचे पासत तुमकां आमी शाबासकी दिता. केरीत भाशेन आमचे मदें आयज वेर्ना भारत आसा. तांकां आमी अदीक काळजाचे खोलायेकतान आमी दिनवासता आनी तुमकां म्हणटा तेन्ना जो आमचे पळय पाद्री भाव आसात, सगळे पावंक ना म्हणटू, पूण पावल्यात ते आयल्यात. आनी मागीर मोठभाशी आसात ह्या वारादांतलीं, लौकिकां आसात, तुमी जायतीं जाणां आयल्यांत ती हांव आतांच म्हणटालो ती. आनी हेरां भावां भयणांय दुसऱ्या फिरगोजांतलीं आयल्यांत आमचे गोंयभर. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. केरीत भाशेन ह्या वारादाचो हो डिनरीचो डीन पाद्री कांदीद फेर्नांदीस माय de Deus o Deva Mata, इगोर्जेचो माजोर्दा, इगोर्जेचो पादविगार तो. जाणें जायतो भार घेतला. ह्यो वस्तू बरे भाशेन थाऱ्यार घालूंक तूं हें कर रे, तूं हें कर रे, तूं तें कर रे. मातसो वेळ जाय, तकली जाय, सोंसणीकाय जाय. म्हणटच त्या फादरान आमच्या बरे भाशेन ही जबाबदारी घेवन फिरगोजांक त्यो वस्तू वांटून हाका लागून आयज आमकां ही बरी तांची मांडाबळ दिश्टी पडल्या. आनी त्या प्रमाणे आयज आमचो पाद्री डायगो फेर्नांदीस वेर्ना इगोर्जेचो, पवित्र क्रुसाचे इगोर्जेचो पादविगार, होली क्रॉस चर्च, तो आयज येजमानपण चलयतालो. ही वॉज द मेन सेलिब्रंट. आनी मागीर आमच्या डिनाच्या मार्गदर्शनानूच ताणें मागलें कांसावली पळय आमची फिरगोज आसात, थंय बाबा भयणां आसात, तांणी आयज आमकां गायन मंडळ तयार केला. आनी आपल्या गितांनी, आपल्या संगितान आमची काळजां मनां देवाक उबारूंक आमकां सोयेक दिला. आनी काय मागीर आनीकूय उरल्या जबाबदारी, कोणें सुरवातची उतरां, मागीर बाबार्थ्याची मागणी, हेर वस्तू त्यो वांटून फादरान घातल्यात. आपली जबाबदारी बरे भाशेन केल्या ताका हांव खरेंच शाबासकी दिता. ताकाच न्हय, सगल्यांक जे हातून मिसळ आसात तांकां. आनी देवाचो आशिर्वाद मागता भाग्यून जुजेबाजाचे मजतीन की ह्या वारादाचेर देवान आपलो मोगाचो दोळो दवरचो. सगलो गवळीक वावर देवान तांचो पळोवचो. तांच्या पाद्रींक, गवळ्यांक, लोकांक, सगल्यांक, जाणट्यांक, नेण्ट्यांक, सगल्यांक देवान सांबाळचें म्हूण आमी करीत भाशेन ह्या उंडे मोगाचे तुमकां पाठयता. इल्लोसो वेळ मागता तुमचे लागीं हांव. म्हाका आमच्यो सदांच्यो कार्यावळी हांगा जातात त्यो आनी जावच्यो आसात त्यो तुमकां मातशें कळीत करूंक. नोवेनाच्या दिसांनी 15 पर्यंत आतां ही मिसाची मांडावळ चलतली. सकाळीं 6 वाजता, मागीर 7:30 आनी मागीर 9:15. 9:15 तुमी जाणात ह्याच मिसाक तुमी आसात. 9:15 मीस रोमारीचें मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन. आनी मागीर सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचें मीस. आनी मागीर 6 वाजता निमणें मीस दिसाचें तें इंग्लीश भाशेन.
ते इंग्लीश भाशेन 6 वाजता जशें म्हणा. आयताराच्या दिसाक एक आयतार म्हणून गेलो, एक आयतार तो उरला 15 वेर आयतार येता. मिसाची मांडावळी भाशेन दवरलेली आसा, मातशे दुसरे भाशेन, नॉट मच डिफरन्स. सकाळीं पयलें मीस आमचें 5 वाजता, मागीर 6:15 7:30 9:15 रोमारीचें मीस जशें सांगलां, आनी मागीर सांजे 4 वाजता रोमारीचें मीस आनी दुसरें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक परबे दिसा जानेराचे 16 वेर सोमार पडटा ते दिसा मिसांची मांडावळी भाशेन आसा. सकाळीं पयलें मीस 5:00, दुसरें मागीर 6:15 7:30 9:15 आनी दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता. हे मीस आनी आमची कशी जाली, आमी मागले आमच्या बिस्पा लागीं तूं कर म्हणी पावटी. हरशीं तो सदांच बायल्या बिस्पांक मागता, शेजारच्या बिस्पांक मागता, दुसऱ्याक मागता, पण मातसो फाटीं रावता. पूण ह्या वर्साक आमी मागला देखून तो फुडें सरला. आमचो कार्दियल साहेब आनी आमचो बिस्प तो आरसे बिस्प फिलीप नेरी कार्दियल फेरांव आमचे पासो ते मीस भेटयतलो आनी मिसात तो प्रवचणूय करतलो. आनी उपरांत फेस्ता दिसा आमकां एक फुडलें मीस मेवता ते आमचे सुमयेचे सदांच आमी करीत आयल्यात. जुजेबाजाच्या घरांत आमी ताका म्हणटा ओरातोरीचें कूड, ताचें दनपारच्या 12 वरांचेर हे मीस थंय जातलें. आनी मागीर सांजे 2 मिसां उरल्यान तीं 4 कोंकणी भाशेन आनी निमणे परबेचे मीस 5:30 इंग्लीश भाशेन. आनी बो करून कामाक वेतात तांचे चिंतून आमी हे कामाक वेतल्या पासत हे मीस दवरला आनी ते इंग्लीश भाशेन जशें हांव म्हणटालो 5:30. इल्लोसो वेळ म्हाका दियात आनीक इल्लो. ह्या घराच्यो ह्या जाग्याच्यो इल्लोश्यो सवलती आसात त्यो तुमी जाणा जावंक, अशी तुमी जाणात तें. पूण ह्या वर्साक आमी मातशे दुसरे भाशेन मांडावळ केल्या म्हणटो कोणाकूच कसलीच वस्त चुकोंक नाका म्हूण हे मातशे तुमचे वळखीचे हांव करूंक सोदतां. कुमसारां जावं मिसां दिवंक, उपकार मागणी विनंती बरोवंक, एक उपकारीपण देवाक फारीक करूंक, डोनेशन दिवंक सोदता, देणगी दिवंक सोदता, वा आमच्या स्टॉलान कितें तूं घेवंक सोदता एक धर्मीक वस्त बघून आमचे कॅलेंडर तुमी चुकोवंक फावना. कित्याक आतां चालू आसा ते परिस्थितीचे ते आदारलेले आसात. जायती माहिती थंय मेळटा, तुमच्यान घेवंक दुसऱ्यांकूय एक गिफ्ट कशें दिवंक जाता. फर्स्ट एड सेल जिवाक बरें दिसना जाल्यार, आनी मागीर आमचे वॉशरूम फेरी त्या वद्दान पिवपाचें उदक सगळे सुवातांनी. आनी आमच्या पोटाचें पळोवंक सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन म्हूण आसा. ह्यो सगल्यो वस्तू बाबा बडीनो आमकां कांय तुमी लोक समजत घडये आमी हांगा कितें फायदो तसले कांय कॅन्टीन पासून कांयच फायद्याचें ना. आमी केलां जाल्यार बाबा बडीनो तुमच्या अपुरबायेक लागून, तुमच्या मोगाक लागून आनी तुमकां सांबाळूंक तुमी हांगा येतात ती घरा बरे भाशेन आपल्या पावूंक. म्हणटच ह्या मनान ह्यो सवलती तुमी वापरच्यो म्हूण मागता. बागेवन जुजेबाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावळीचे कॅलेंडर जशें आतांच म्हणटालो ते हांगाय मेळटात आनी आमचे सांतवारींतूय मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा पर्यंत बागेवन जुजेबाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक ओतूं बेश्टी पासून भेट दिवंक सोदताय जाल्यार सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातीची उतरां वाचपां बाबार्थ्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार तांणी आतां पासून फाल्यां सकाळीं आदीं येवन आपली नांवां दिवंक जाता. आनी निमणी वस्त हांव सांगूंक सोदता ती बाबा बडीनो आमकां आमी मनशां म्हणटच आमी मेशिनां न्हय. केन्नाय आमचे दोळे सारके चलनात, केन्नाय आमचे कान सारके चलनात, केन्ना आमची हाडां मातशी चलनात, चलोंक जायना. आतां जांकां आयकोपाची कठिनाय आसा, जायना आयकूंक, जल्माचें जावं मागीर जावं, तसले आमच्या भावा भयणांक हांगा मिसाक येतात तांकां भोव करून आमी एक सवलत दवरल्या. दोसवा हियरींग इम्पॅर्ड तांकां एक सवलत दवरल्या. हे नोवेनाच्या दिसांनी 4 वरांचे मीस सद्दां हांगा 4 वरांचे मीस. आमची एक भयण हांगा सायन लँग्वेज करून खुणांनी मीस कितें जाता तें समजणी दितले. कित्याक आमी कोणाकूच बाबा बुडीनो भायर फावना, ताका आयकूंक येना, तो थोंटो आनी तो भेरो म्हूण कोणूच भायर रावंक फावना आमी. आनी हे मनान धरून जेजूचेंय मन हे सगल्यो शळयो ताका गरजेच्यो म्हणटच हे मनान धरून ही सवलत आमी तांकां दिता. म्हणटच ह्यो 2 वस्तू उगडास दवरचे. 4 वरांचे मीस सद्दां नोवेनाचे आनी 10 वरांचे दोबाजीक मीस फेस्ताचे दिसा तेंय बी मीस खुणांनी असल्या आमच्या बाबा भयणाक आमी समजणी दिवन हाजीर करतले.
So the holy masses will be interpreted in sign language. आनीक पावटी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद मागता. थोडोसो वेळ घेता आमच्या दिनाक हो सैग म्हाका दिलो मिसाचे भेटूंक काडू संतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागता. तेच बरोबर हे दिनारीचे पाद्री आसात. आमचो केलसचो पादिगार जावं कोनसुवाचो जावं उतोडाचो पादिगार आसा. बराबर आमी मिसाची भेट भेटयली म्हणून तांकांय काडू संतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी फादर मानुएल दियस रेक्टर सँक्च्युअरीचो ताणें सगल्यांक देव बरें करूं म्हणलां. खरेंच बायगोंजाचो खूब तो मोग करता. देवासां खूब परगडटा. आनी बसत फादर मानुएल डियस भांगरा सारकेलो भाव हे स्वातेर 5 जेवाजा बसत वो बायगोंज जेवाजा बसत करता. तुमच्या नांवान आनी आमच्याय नांवान काळजांतान ताका देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद मागता. जो बरो भाव करता सांज जेवाजा बसत तो 100 बायगोंज जेवाजाचे मजतीन देवान ताका फोव केल्यार प्रमाण ही आमची मागणी जावन आसात. निमणो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आनी सुपुदार देव बायगोंज जेवाजाचे मजतीन बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. किरोड राग पयस करून शांतीन जिवन जेजूचो खरो पाटलाव करून भाव भयणाच्या मोगान जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार करून तुमी मोचे फाटल्यान म्हणचे. बागेवन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे. मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागेवन जुजे वाजा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो करण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता. आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावन तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बागेवन सुजे वाजाच्या पावलांनी चलून राग क्रोध पयसावून शांती समाधानान जिवंक भास दिवन घरा वेतना गीत गावुया. सुजे वाजा आमच्या बाबा. आमच्या बाबा विनोद्यांक तुजी मोसोत पावोन साक्षी दिव जेसू बाबात पोसू उर्गे बोर आमकां सागो सुसेवासा आमच्या बाबा तुजे पासून अर्गा मोहिमा बाबा जेसू पवित्र आत्म्या अर्गा मोहिमा ससना सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे
ci passò a moima Papa Gesù povitra mia